हुनी हुनी यायची तिक्षी मिडशी जावन आशिल्ली केरळचे स्पेशल मांबळ पुळशेरी म्हळ्यार एक रंद हांगा रेडी जाला सुपर टेस्टी आहे आम्ही आंब्या उपकार करता पळयाची तशीच एक सुपर ड्युपर रंदय असले सिंपल रेसिपीसाक म्हगेले षड्रसा कुकिंग चॅनल पूरा जनांनी सब्सक्राइब कोरका आनी लायक शेअर कमेंट कोरका आनी ही रंदय कशी जाला म्हूण कोरून पळोवन तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनान तूं शेअर करूं विसरू नकाची आतां हें पुळशेरी कशी करची म्हूण पळया पुळशेरी म्हूण नांवेच्या कारण ताक घालून म्हळ्यार धंय घालून रंदय एक आनी पुळशेरी म्हूण म्हणचें तशें आंब्याचें धंय घालून एक रंदय बारी एक टेस्ट जाता एक डिफरंट नमुन्याचें बारी सिंपल आसा रेसिपी पण आतां हांव गोंयंट आंबो आमगेले गरकट जालोलो गोंयंट आंबो बारी चांग घे पुळशेर करच्याक चिके आमच आसल्यार आनीक लायक जाता फस्ट साल पुरो काण घेवची गोंयंट आंब्याचें कसलेय रंदप जेव ते आमचे गेले रेसिपी जेवो खंयचीय रेसिपी जेवो करतना ताजे साल आस पळयाची सुरवे काण अशें उडोवच्या नज ताका एक चिमटी उदक घालून चूर मीठ घालून ताजे पल्प सुरवे चिरडून काण घेवका इत्या म्हळ्यार गोंयंट आंब्याची रूच आसची ताजे ते दिक्का परंबळाक आमी हे साल अशें करून चिरडून कुडले तो परंबळ ते पल्पांत भितर समय येता ते रंदय भारी रूच जाता म्हळ्यार अशें करून एक पंत पिळून घेवचें आनी तो कात्तो आमी काण दवरलेलो हेच उदकांत शिजोवचें खंयची रंदय केल्यार अशी केल्यार आनीक रूच जाता तो उदक खतखतयले कुडले हांव कात्तो पुराक घालता आसा आतां हे उदकां भितर हो कात्तो शिज्जो ताजे पयशी पूड ताका पळयात थोडी तिखसाणी जावका जाल्यार तितले मिरसांगे पिठी आनी एक कलर येवच्याक थोडी हळदी पिठी घालका हाका आतां हे उदकां भितर थोडें उदक दवरल्या पुरो नातल्यार मस्त पातळ जाता ती रंदय आतां अंत भितर हें कात्तो शिज्जू समजी मिक्स करून दवरता आनी हाका जावका एक मासोल करूं आसा मासोल कशें म्हळ्यार ही धवी सोय म्हळ्यार ते करट्या लागची ती काळी सोय घालून जातले वयली धव सोय आनी एक पिंच जीर मस्त घालचें नज थोडी जिरें घालून नयच एक पेस्ट करून दवरया आमी तितले भितर पण हांगा आंबो शिज्जू स्टार्ट जालो आतां हाका थोडे गोड म्हळ्यार आमी आंब्या उपकार तितले गोड जावका म्हणना चिके मिडियम गोड थोडे घालचे आनी मीठ पळोवन घालका मागीर त्या म्हळ्यार आमी ऑलरेडी साल पिळतना मीठ घालना ताका ते देखून तांकां मीठ आसता मागीर पळोवन जे तर लास्ट घालल्यार पावता तो आंब्याक आतां शिजलो हाका आतां एक तरणे मिरसांग घालता परंबळाक आतां आनीक आमी वांटून दवरलेली पेस्ट हाका घालया मस्त धुवन उदक घालून पातळ करून नजय त्या म्हळ्यार धंय घालूं आसा मागीर पातळ जाता ती रंद चिके धबधबी आसूं काय ही पुळशेरी तांणी नॉर्मली ही पुळशेरी घेवन काडून जेवचें आतां पेस्टय घाले पेस्टय घालून जातरी सम मिक्स करून जातरी आखी एक खतखत हाडोवचो आत्तां पळोवन जाय जाल्यार मीठ घालचें आतां हें पेस्ट घालून एक खतखत येतना आमी हाका धंय घालचें धंय तशीची मस्त आमशी करूनच हदची गोड धंय आसूं का एक अर्द कप दही घाल्यार पुरो हें धंय घालून जातरी मागीर मस्त खतखत हाडोवचें ना जाका धंय रंदय बेतल्या वरी जाता एक सान फुग्गा येयले कुडा रंदय तोक दवरका आनी जावकाक फण्णाक नारलेल तेल मस्त नारलेल तेल घालका घे ते 3-4 चमचे नारलेल तेल घालचें आनी ताका इतलें सासम आनी 2 सुकी मिरसांग आनी हाका परंबळाक जाय जाल्यार एक जेवो 2 पिंच मेथी आनी 4 करबेवा पाती हें फण्ण घालतनाच पळयाची ते पुळशेरीचे एक परंबळ आसा पळय कुडले जेवणा बशा म्हूण दिसता तितले रुची आतां रेडी जालें हाका वयल्यान फण्णय घाल्ले आमी आनी कुडले दांकून दवरचें आतां हे घम पुळशेरी हांगा मांबळ पुळशेरी हांगा रेडी जाल्या तुम पूरा जन कोरून पळयाची सुपर टेस्टी थँक्यू फॉर वॉचिंग